तियात्रीस आनी नाटकवाल्यांचे जीएसटीचेर सरकाराक अजूनय गाराणें आयिल्लें ना। तांणी पयलीं मुखार सरचें पडटलें, जाल्यारूच तांकां सूट दिवपाचो विचार जावं येता म्हूण फातोर्डेचो आमदार मंत्री विजय सांगता। तिकेटीचे तियात्र आनी नाटकांचेर 18% जाल्यार कोंकणी फिल्मांक 28% जीएसटी लागता म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। एकलो तियात्रीस आतां सीएक गाठपाक लागला। आमी तियात्र म्हणटा आमचें कल्चर म्हणून हें फुडें व्हरपाक आमी पयले आसतले, म्हणून तियात्रिस्टांनी रिप्रेजेंट करचें पडटलें की बाबा आमकां हें जाता। आतां ऑफ हँड जर आमी जीएसटी वाचलां ताचेर अशें दिसता की 20 लाख रुपया टर्न ओवर जाचो चड आहा तोच जीएसटी ब्रॅकेटान येतलो। 20 लाखा परस कमी जो आहा तो जीएसटी ब्रॅकेटान येना। हाजो अर्थ असो जाता की ऑफ हँड इफ वी गो टू सी खूब तियात्रीस हातूंत सुटूंकूय शकता, पूण जे कोण सक्सेसफूल आहा तांचो टर्न ओवर 20 लाखा वयर वता ते हातून ब्रॅकेटान उरतात। सो वी आर विलिंग टू टेक अप द केस ऑफ देयर्स, बट दे वील हॅव टू रिप्रेजेंट। कोणे तरी हाजेर अभ्यास करून सरकारा कडेन रिप्रेजेंट करचें पडटलें। वी वील टेक अप फॉर देम। आय वील सी दॅट चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स दीस केस टू द जीएसटी कावन्सील। आनी गोंयचे तियात्रिस्टांक आमी तांकां फकत एक स्टेटमेंट आनी लिप सिंपथी न्ही, कॉन्क्रीट तांचे खातीर सवलत करप हें आमचें कर्तव्य आसतलें आनी आमी करतले। कायदेशीर सल्लो घेवनच खंय तियात्रिस्ट रिप्रेजेंटेशन करतले। गोंयकारपण म्हणून तो एक फॉर्म आसा तियात्राचो, तो फॉर्म आमी मुखार व्हरता। सो ती एक आर्ट, ती एक कला, ती एक वेवसाय और बिजनस न्हू। आनी जेन्ना आमी तियात्र एक आर्ट आनी कला करता तेन्ना जीएसटी लागपाचो कसलोच प्रश्न येना। आय थिंक द गव्हर्मेंट हॅज टू डू अ रिथिंकींग ऑन दॅट। तियात्रिस्टांनी रिप्रेजेंटेशन करूंक ना कित्याक अजून पासून त्या रिप्रेजेंटेशन करपाक आमकां ते आमी ताचेर शिकतात। वी आर डुईंग अ लॉट ऑफ वी हॅव टू स्टडी वॉट इज दॅट इम्प्लिकेशन ऑफ इट एक्चुअली। कित्याक अदीक करून तो वर्ड टर्न ओवर पळय आसा दॅट इज व्हेरी एम्बिग्युअस। सो वी हॅव टू कन्सल्ट लिगल एक्सपर्ट्स ऑल्सो। आनी म्हाका दिसता तियात्रीस रोखडेच फुडें घेवन ते रिप्रेजेंटेट कितें करूंक जाय ते करतले, गव्हर्मेंटाक दाखयतले। आनी आय एम शुअर गव्हर्मेंट वील अंडरस्टँड एंड बी सिंपथेटीक बिकॉज हो सरकार तो गोंयकारांचो आनी गोंयकारपणाचो, जाल्यार तियात्राक मार लावन म्हाका दिसना ते कितें मुखार वयतले। तियात्र आनी नाटकांचेर 18% जीएसटी म्हणल्यार कलाकारांचे कमर मोडपाचे। तियात्रिस्टांक कसल्यो स्किमी नात ना, वेल्यान कलाकारांचेर दबाव दवरपाक खंय सरकाराचो प्लान। ते कितको तियात्र आनी कितको नाटक करतात तेच जाणात, कोणाको स्पॉन्सर हाडटात, कोणाकोडे बीक मागून तेंगेली कला वयर काडपाक ते प्रयत्न करतात। ही गव्हर्मेंटान तांकां आतां 18% जीएसटी लावपाक केल्या। ही जीएसटी पळय आहा ती तियात्रां लावपा जायना, नाटकां लावपा जायना। हे आर्टिस्टांक आमी गव्हर्मेंटाचेर कांय स्कीम व्हडलेशी कांय ना, तांकां व्हडले कांय तांकां एवॉर्ड नाय, व्हडले कांय तांकां मॉनिटरी बेनिफिट्स कांय नाय। बट हेका जी 18% आहा ती इट इज गोइंग टू बी व्हेरी बॅड। इट्स गोइंग टू बी व्हेरी बॅड फॉर द इंडस्ट्री। आतां वी स्ट्रॉंगली कंडेम दीस जीएसटी फॉर द तियात्र। जायत जाणांनी निश्चित केलें तेजेर। मुगे गव्हर्मेंटाक विनंती, विथड्रॉ इट वन्स एंड फॉर ऑल। ती विथड्रॉ करून तांकां एटलिस्ट जस्टीस तर मेळनी, न्याय तर मेळनी की तांकां आपल्याक एक कला जावं कितें करपाक। आनी म्हाका दिसता हें सगळें तियात्रांचेर बंदी घालपाक 18% जीएसटीची एक सॉर्ट ऑफ अ बंदी की बाबा तुमी आमगे कांय काडना काय नाल्यार तुमी सांबाळाय म्हूण, हें वॉर्निंग काय कितें आय डोंट नो। आनी वयल्यान आतां ताका कमिटी आनी करता म्हणल्यार कितें ते कितें उलयताय ते कितें करताय ते इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सीईओ घेवन तांकां ही वील बी इन चार्ज टू पुट दीस। आतां हें कितें चल्लां गव्हर्मेंटागेलें ते खरें प्रयत्न घेवन गोट थोडे जो आहाय गोट तेंगे गव्हर्मेंटा गेले एनी क्रिटिसिजम जावं डिसेंट पडे आहा ते आयकून घेवपाक गव्हर्मेंटा गेलो कायदो जावन आसा। आतां हें आमगेलें निश्चित आहा हेजेर आनी वी डोंट वॉन्ट एनी जीएसटी फॉर द तियात्र। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। भारतांतले पयले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेचे प्रधानमंत्री मोदी आनी आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान उक्तावण केले। धन्वंतरी जयंतीक आयुर्वेदा दिसाचे निमतान दिल्लींत सुवाळो जालो। एम्सा प्रमाण ही संस्था दुयेंतीचेर आयुर्वेद उपचार तशेंच प्रगत तंत्रज्ञाना वरवीं आयुर्वेदाच्या मळार संशोधन आनी उपचार पद्दतीचें स्टँडर्डायझेशन करपाक वावुरतली। एआयच्या सुमार 10 एकर कॅम्पसान वेगवेगळ्या दुयेंतां खातीर खासा विभाग आनी उपचार पद्दतीचेर संशोधन जातलें। आज धनतेरस अर्थात धन्वंतरी जयंती है और परंपरा से धन्वंतरी का आयुर्वेद के देवता के नाते पूजन किया जाता है।
आज के इस शुभ अवसर पर आयुर्वेदा की इस उच्चतम संस्था का लोकार्पण करने आपने आयुर्वेदा के प्रति आपकी आत्मीयता तथा आयुर्वेदा के माध्यम से जन जन को स्वास्थ्य देने का आपका मानस व्यक्त किया हुआ है। आयुर्वेदा, योग और अन्य आयुष पद्धति के प्रचार और प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का लोकार्पण करके आयुर्वेदा के माध्यम से विशेष चिकित्सा प्रदान करने का और एक कदम और उठाया है। वादग्रस्त सुधीर सुक्तावेल्यान विष्णू वाघाचेर एफआयआर घाला। फोंड्या पुलिसांनी आदलो आमदार आनी लेखक विष्णू वाघा आड एफआयआर रजिस्टर केला। वादग्रस्त पब्लिकेशनाक लागून अपूर्बाय प्रकाशनाचेरूय एफआयआर जाला। ह्या पुस्तकान विष्णून बायलांची निंदा नालस्ती केल्या म्हूण एक्टिव्हिस्ट आवदा वेगासान फोंड्या पुलीस कंप्लेन केल्ली। घेऊया एक ब्रेक।